गोंयांतल्या कथित किडनॅपिंग केसींक लागून पालकांमदी भय पातळ्ळा, पूण गोंयचे पुलीस सुशेगाद आसात। म्हापशा एका अपहरणाचो प्रयत्न फसलो, पूण पुलिसांनी पालकांची कागाळ नोंद करपाक रस दिवंक ना। शिवसेनेन प्रशासनाक उजरावन काडला। अपहरणांच्या घडणुकांवेल्यान गोंयांत सध्या वातावरण तापलां। म्हापशा एक अपहरणाचो बेत फसलो। शिवसेनेचो फुडारी जितेश कामत सांगता ते प्रमाण शाळा सुटपाच्या वेळार एके बायलेन एके सान पिरायेचे चलयेक शाळे भितर किडनॅप करपाचो यत्न केलो, पूण ती चली तिचे जाळ्यांत सापडूंक ना। तिणें शाळेंत शिक्षकांक आनी पालकांक कळीत केलें, पूण कागाळ करूंक गेले जाल्यार पुलिसांनी कागाळ नोंद केली ना। बोवाळ केल्या उपरांत कागाळ नोंदयली, जितेशाचो आरोप। तशेंच भुरग्यांचे सुरक्षेवेल्यान जितेशान शाळेच्या वेवस्थापनाचेर फार पेटयल्यात। आयकात। ताका घेऊन ताणी स्ट्रेट पोलीस स्टेशन म्हापशा आयले ती आणि पोलीस स्टेशनार येतकच ताणी पुलिसांक सांगलें की अशें अशें जालें, ताची कंप्लेंट मातशी घेवची। तेन्ना पुलिसांनी पयली व्हडलोसो रस दाखोवंक ना कंप्लेंट नोंद करपाक। म्हणजे आयच्या घडयेन जेन्ना गोंयांत भयाभीत अशें वातावरण आसा तेन्ना सुद्धा पुलीस हांगा सुशेगाद आसा। म्हणजे तांकां कितें करपाचें आसा म्हाका कळना की एक जर कंप्लेंट येता तें मायनर चली ते धाकटे चली जाल्यार पुलीस कंप्लेंट घेना। वयल्यान पुलिसांनी ताकाच अशें केलें की अशें कांय घडोवंकच ना, अशा तरेचें वातावरण थंय निर्माण करपाचो प्रयत्न हे पुलीस स्टेशनार पयलीं जालो। जेन्ना बापूय ताचो सामको झगडलो तापलो, ताजे उपरांत खंय तरी तांणी मागीर ताजे बरोबर येवन इन्व्हेस्टिगेशन आतां केलें म्हणूंक शकना, पूण तांणी वयर येवन एक कितें पळोवपाचे प्रयत्न केलो। मागीर थोड्या वेळान त्या बापायन म्हाकाय फोन केलो, हांवूय थंय गेल्लो घटनास्थळार आनी थंय आय वॉज व्हेरी शॉक। म्हजे बरोबर आमचो बाप जायगल्लो उबो आशिल्लो की आमी सारके शॉक जाले ते पळोवन की त्या स्कुलान सीसीटीव्ही कॅमेरा जे त्या गेटी कडेन फुडो करून आसा ते कॅमेरा चलना। आतां हे चलना ते तांकां लास्ट मुमेंट कळूंक ना, ते 6 म्हयने जाले खंय चलना हें तांकां खबर आसा। खबर आसतना सुद्दां तांणी रिपेर करूंक ना। अशें स्कुलांनी चलता। हांव कितें म्हणटा, 15 दीस 20 दीस जाले बोवाळ चालू आसा गोंयांत म्हणून तरी स्कुलांनी। आनी हांव फक्त मॅनेजमेंटाक दोश दिना, जाल्यार तितलेच दोश पीटीए आसता। कारण पीटीएनूय ह्या बाबतींत लक्ष दिवंक जाय की बाबा स्कुलाचे कॅमेरा चलता काय ना। कारण हालीं जर ह्यो घटना घडटात आनी अशें जर रुमर्स म्हणा किंवा आतां हाजे वयल्यान कळटा की ते रुमर्स न्ही, पूण अश्यो जर घटना घडटा आनी चर्चा जर आसा जाल्यार पीटीएन तरी लक्ष दिवंक जाय स्कुलाच्या की स्कुलाचे बाबा कॅमेरा चलता काय ना। गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया।